एक धर्मीक मनाची अवस्था तुका तुज्या बऱ्या कोण्याक पळोवन चिंतूंक लायता तूं कितें बरें म्हूण सगल्या दुखी पातक्या परस. पळोवया लूक 15. बापा, आयज सकाळीं तुज्या उतराक हांव दिनवासतां आनी देवा आमी मागता आमकां सुटका दिवंक आनी मेकळी दवरूंक. जर कोणाक वायट मनाची अवस्था आसा तर आदार दी तांकां ताचे जैत व्हरोंक. आनी जर तांकां ती ना आदार दी तांकां आसोंक जावंक जेजूच्या नांवान. आमेन. सुरू जाता लूक 15 वर्स 1. दोंडो सुलदार आनी सगळे तरेचे पातकी मनशां जेजूक आयकोंक ताचेशी येताले. आनी फारिसेव तशे धर्मशास्त्री गुणगुणून अशें म्हणटाले, हो मनीस पातक्यांक बरे भाशेन घेता आनी ताचे बरोबर जेवता आनी खाता. आतां तूं पळय, जेजू आयलो पातक्या पासत. तो दोतोर आमच्या ओतम्याचो आनी तो आयलो जे दुवेंत आनी गोरजेक पडल्यात तांचे पासत. पूण धर्मशास्त्री खरेपणी पातक्यांक ताचे सरशिले पयस दवरपाचे, कित्याक ते आपूण हेर सगल्याकीन बरें म्हूण समजताले. कितें तोजवीत पासून करिनासले गोरज्यांक आदार दिवंक. हांव नकलो तुमी पॉल स्कॅलनाक हांगा वळखतात वो ना पळय ती, पूण तो इंग्लंडाक एक यादनीक बऱ्या काणयो सांगता. ताणें कशें आपली इगोर्ज मेल्ली सुकी धर्मीक फोंड आसली ती उज्यांत आसलेली अजापांची आउटरीच इगोर्ज केली, जी आतां आदार दिता खरेपणी ती आदार दिता आतां मिलियनांनी संवसारभर लोकांक. आनी ताणें म्हटलें की ताणें तोजवीत केला कामां मोदें हें आसलें सगळ्याकीन आगोत कामकारान जोरी आमी बसोन मागतात परोग्यानाक आमकां खरेपणी तें नाका. आमकां दिसता की आमकां जाय म्हूण, पूण आमकां आसा ताचेकीन ओदीक बरें आनी एक मेलोत जाल्यार, कित्याक परत येत तर सगलो लोक जो येतालो वो येना ती बरी आनी थीर जायत आमी चिंतात तशी ती घडोन आसतली. आनी कांय जाणां नीट नेसचें रितीन वागपाची नात, रितीन उलोवची नात आनी ती घडीक तसली जावची नात ज्या लोकांक सांगता आमकां चलोंक बरें लागत. पूण जेजूक ती चड आवडटात आनी ताका जाय ती आनिकूय इगोर्जेंत आशिल्ली. न्हय तसल्या लोकांक केल्ल्या एका खेरीत बागान बसोन. पूण आमचे मोदें आनी सांगाता बसोंक, कारण आयज सकाळीं पयले सर्विसीन हांवें म्हणटा तशें जेजून जाती कातीचे भेदभाव ना हें आमी समजूंक जाय की क्रिस्तांव जावन आमकां कोणाक भायर उडोवंक अधिकार ना. आमच्यान लोकांक भायर घालीन येजो जेजून लोकांक कुशीन काडूंक ना. ताणें सगळ्यांक भितर घेतलें आनी गरज आमी आमचे वळख वाडोवंक कसलेंच कारण ना. कित्याक गिरेस्ताच्यान गोरिबा सांगाता जेवंक जायना तें आनी आंकवारीक आजारा सांगाता. आनी जेरूल आमी जाणो सगळे रोंग एकठांय घालून येता म्हूण आमी क्रिस्तांव सगळे एक. दादलो वस्तोरी ना, जुदे ग्रीक ना, गुलाम आनी मेकलो ना. आमच्यान हाजीर जावंक आनीक वचो येता, न्हय उंच दर्जो मदलो. आमी ताचे विनी कांयच न्हय आनी जे आमी कितें आसात ते ताचे उदेशी. आनी पॉल सांगता कांय गमतीवत काणयो वेगवेगळ्यो वस्तूचे, पूण एक हांवें खेरीतूच उगडास दवरला. ती एक अस्तोरी जिका ताणें इगोर्जेन घेतली. जी अस्तोरी वायट स्वभावाची आसली. ती रस्त्याचेर खूब वेळ आसली आनी ती आंगार पिंतूर आनी उतरां घेवन आयिल्ली वायट आनी रीत रोवीस ना आनी हेर सगळें बरें. तिका खरेंच देवाची वळख नासली आनी ती एक दीस जेन्ना ती देवाक आर्गां दिताली लोकां मदें एक शक्ती उत्पन्न जाली आनी देवाचे शक्तीन लोक पडोंक पासून लागलो. आनी अकस्मात ती बोब मारता, हे कसलें वायट दोलदीर गाय. वय जेरूच सगळीं म्हणून आनी परत दुसऱ्या सुनान ती येता आनी तो लोकांचेर रोजार करता आल्तारांत आनी ती येता मुद्दाकात आनी म्हणटा ओ ना. जेरूल तो तिचेर मागणें करूंक वेता आनी देवाचे शक्तीन पडटा आनी ती म्हणटा ओ हे वायट दोलदीर परत आयले. आतां पळय त्या लोकांन तिच्या वायट उलोवपाचेर लक्ष दवरलेलें आनी न्हय
न्हय तिची गरज एका सोडवणदाराची. म्हाका उगडास आसा एक ओस्तोरी मातशेर वयर येवन गोवायकी दिवंक आनी तिका पयलींच तपासलेली पासून म्हणजे तुवें पयलें उलोवंक ना तसलो लोक म्हजेशी पाटय नाका. आमी ती गोवायकी दितना मोदेंच ती उच्चारता एक वायट उतर आनी हांवें हजारांनी लोकां फुडें थंय उबें रावोंक जाय आनी तें सारकें करूंक तोजवीत करूंक. पूण खंयच्या क्रिस्तांवान जाका व्हडलें गिन्याव आसा, जर तूं आसता आनी तुका व्हडलें गिन्याव आसा, तो कसल्याय कालीज आनी एक सारकी मनाची अवस्था, तूं तसल्यो वस्तूचेर नदर मारचें ना, कित्याक तूं जाणय तें मनीस खंय आसा आनी तुका जाय ती पावोंक खंय ती आसोंक जाय थंयसर. आमेन. तर जर आमकां परत येवंक जाय, म्हाका दिसता आमी बरी मनाची अवस्था दवरूंक जाय, सगल्यांक घेवंक आनी न्हय कोणाक भायर उडोवंक. खरें म्हटल्यार आमी तोकोस घेवंक जाय असल्या मनशा लागीं उलोवंक जो आमकां दिसता निमानो आनी एकसुरो आनी कोण नासलेलो, वो घडयेक तो दिसता आमच्या सगल्या मदलो तो थोडो वो हलको म्हूण. एक वस्तू म्हजो घरकार करता जें म्हाका दिसता एकदम सोबीत. तो जायतो वेळ सारता कोणाय लागीं उलोवंक, घडयेक एका कॉफी शॉपान वो आनी खंयसरूय ज्या जाग्यार कोणूच उलोवंक तयार ना. आनी असल्यो वस्तू खरेंच देवाक आवडटात. तुका नेमणूक तुज्या सामाजीक जिवितान तुज्या बोंदारा फाटल्यान तूं कसो वागता तें थारायताय कसलें नेमप आनी कसली शक्ती देवाची तुका आसतली तुज्या खूद सामाजीक जिवितान. आनी हांव जाणो क्रिस्टीन केण हांगा आयलां म्हूण आनी तूं जाणय क्रिस म्हजें बरें इश्ट म्हूण आनी एक देवस्पणी ओस्तोरी आनी ती कालचांत एक इवांजेलिस्टूय. हांव एक शिकोवपी आसा. आतां आमकां दोगांयकूय जाय लोकांक सारवाक जाल्लो, पूण हांव खरो दोलो दवरतां जो लोक देवा थंय वाडटा तांचेर. रायनहार्ड बॉन्के एक खरो इवांजेलिस्ट आनी हांव तांकां सांगता तूं तांकां दवर म्हाका उडय, हांव तांकां नितोल कोत्तेली. आनी क्रिस्टीन एक खरी इवांजेलिस्ट काल जाणथान बरें एक दीस तें आनी हांव आरिजोना शॉपिंग कोरी आमी थंय बरोबर भायर आसलीं आनी तें म्हज्या एका कॉन्फरन्सान आयलें म्हाका दिसता. आनी थंय आसलें एक चेडूं. आमकां विचारलें आमी कोणा भेटोवंक आयलां ती आनी कित्याक ती, आनी म्हणटोच क्रिस्टिनान म्हटलें बरें आमी ह्या कॉन्फरन्साक आयला चॉयस टीव्हीचेर बायबल शिकोवपी. तिणें म्हटलें ओ हांव देवस्पणी आसली. बरें तूं जाणय कोणें म्हाका हें सांगलें म्हणटोच म्हाका हांसोंक येता कारण हांव चिंता बरें तूं क्रिस्तांव म्हूण देवस्पणी म्हूण कित्याक ताचो अर्थ कितेंय जावं येता. तूं जाणय एक मानव विग्याक वो कितें म्हणटोच हांव म्हणटा तशें तूं जाणय भाशेन सुदारप हाडूंक कोत्तात आनी ते जायतीच मेली उतरां उलयता. वय हांव वायट उतरां एकदम चोतूर रावता कित्याक म्हजो बापूय मेली उतरां उलय खंय खरी वायट उतरां जेन्ना हांव वाडटालीं आनी म्हजें सोशीन येजो. तर म्हणटोच हें चेडूं खूब मेल उलयता आसून तातूंत एक उतर जें आमकां चडूच वायट लागता तसलें. म्हणटोच हांव सगलो वेल भितर आनीकूय चावता आनी मागीर तें माफी मागता वायट उतरां उलोवंक. तें म्हणटा तूं जाणय कितें म्हाका दिसता देव सजमता म्हूण घडयेक देव केन्नाय तर तशें उलयता. बरें हांवें कावंटरा वयल्यान उडोवन घालून म्हटलें हानी देव मेली उतरां उजार करिना. आतां ह्या वेळार हांव सगळींच म्हज्या भितर कितें देवस्पण आसलें तितलेंय मुखार आयलें आनी आतां हांव देवाचो मान राखतलीं. हांवें म्हटलें देव मेली उतरां म्हणना पूण क्रिस्तीन सारकें मुखार येवन म्हटलें पूण तें कोत्ता ताचो मोग कोत्ता. आनी हांवें चिंतलें हांवें परत केलें हांव ताका नितोल करूंक चिंततालीं म्हणटोच आमी आनीक मातशें सोसूंक जाय. आमी मातशें सोसूंक जाय त्या लोकांचें जी आमचे भाशेन न्हय आनी खात्री करूंक आमी लोकां भायर दवरिना जावंक कित्याक पाटी आमच्या मनांत आमी तें केन्नाय म्हणना जाल्यार पासून आमी कबूल जावंक पासून तयार ना तर आमी चिंता मातशी तरी बरी आसात म्हूण. हांवें सोडूंक जाय कोण पूण म्हजे लागीं उलयता तसलो कित्याक मातशें आनीक बरे भाशेन
म्हणटोच जेन्ना जेजून पळयलें कशें ते फारिजेव आनी धर्मशास्त्री वागताले ते आनी पळयल्यार लोक हे परी वागतोच तांकां धर्म आसता सोयरी कोती विने. जेन्ना तुका धर्म आसता पूण जेजू वांगता एक खोल सोयरी गोत तेन्ना तूं त्या पोरान वागिना. जितलो तूं ओगलो वेळ जेजू बरोबर जाता तितले आनीकय तुजें काळीज मोव आनी मोवाल जाता आनी तितलो आनीकय तुजे भाशेन जाता. पूण जर तूं फकत इगोर्जे गेल्यार आनी नेम कायदे पाळल्यार आनी वस्तू केल्यार तुका धर्म मेवतलो. तूं गोरवान बोतल तुका धर्म आसा म्हूण आनी तरी तूं उपयोग नासलोलो जातलो. म्हणटूच जेजू तांकां एक ओपार सांगता जी तुमी सगळीं जाणत. वेचीक पुताची काणी. पूण खरेपणी म्हाका दिसता ती काणी व्हडल्या भावाचेर ओदीक आसा आनी न्हय वेचीक पुताचेर. हांव चिंता सोच सांगता. घडयेक आमी चिंतात हे दोनूय चड म्हत्वाची लिसांवां. वेचीक पुत्राची काणी चड म्हत्वाची. ती एक व्हड लिसांव. तो कसो गेलो आनी व्हड पातकां जेवन उपरांत परत आयलो. ताचो बापूय आजुनूय रावतालो उकटे हात करून आनी ताका आजून फकत ताका वेंग वेंग मारूंक. थंय आमी देवाचें काळीज पळयतात. पूण एक वस्त जी इतली प्रवचन केलोय आयकोंक ना ती म्हाका दिसता चड म्हत्वाची. ती आमी कसो जबाब दिता ताका. हांगा आसा पातकी आनी धर्मीक मनीस आनी म्हाका दिसता देवाक जाय ह्या ओपऱ्यांतल्यान आमकां एक लिसांव दिवंक. तर आमी सुरू करुया वर्स 11 ते 32 वर्स पर्यंत आसा आनी हांव वाचची ना पूण थोड्या सट्टेली आमी अपेक्षा दवरता तुमी म्हाका सांगात दीत. आनी ताणें म्हटलें कोण एकल्यान मनशांक 2 पूत आसले आनी ताचे मोडल्यान धाकट्यान बापायक अशें म्हणलें बापा म्हाका दी. आतां जो तुमकां बायबलीन बरोवंक आडकोल ना तुमच्या हातान पेन आसल्यार तूं म्हूण म्हाका दी हाचेर भोंवतणी सकयर काडची कित्याक म्हाका दी बापा म्हाका दी बापा. ही पयली निशाणी धर्मीक ल्हानपणाची. म्हाका दी म्हाका दी म्हाका दी. आमी सगळींच तेच परी सुरवात केला. म्हाका पडटा तो दायजाचो वांटो काडून दी आनी ताणें ताचें दायज वांटून दिलें. म्हाका जाय तुवें नदर मारूंक की जोरी बापूय जाणो आसलें तें बऱ्याक न्हय तरी ताणें दिलें कित्याक तो जाणो आसलो. ताणें ताका सांगलां तर तें आयकोपाचो न्हय म्हूण ताका जाय आसलो ताणें खूद अनुभव घेतलोलो. आनी थोड्या दिसो भितर धाकट्या पुटान आपणाचें आसलें तितलेंय एकठांय केलें आनी घरांतलो भायर सरोन गेलो आनी पयशिलो गांवांत गेलो. आनी थंय मोत्सें जिवीत जिवन ताणें आपले गिरेस्तकायेची वाट लायली. तें उतर वेचीक आनी ताका वेचीक पूत म्हणटात म्हणजे तोनाशी इस्पा भायर मोडपी आनी विबाड करपी. तूं जाणो ह्या पुताचें कर्तुब सगल्यांक दिसतालें. कोणाक चिंतूंक नाका आसलें तो पातकी वो न्हय तो. कोणाक ताचे पातका विशीं चिंतूंक नाका आसलें. तें थंय भायर आसलें उकटें आसलें. तो जाणो आसलो आपूण एक पातकी सगळ्यांक जाणो आसली तो एक पातकी म्हूण. आनी तूं जाणो कितें जालें तें गांवांत दुकोल पडलो. ताणें सगलो दुडू खर्च केलें. शेकी तो एका दुकोर पोसलेल्या शेतकाम्याशी कामांक रावलो आनी ताका जेवंक कांयच नासलें. बोगोर जे दुकोर खाताले पळय तें. आनी मागीर बायबल म्हणटा हाचे मदेकात तो सोयरानार आयलो. तो बदल्लो. तो जागो जालो. अजाप दिसता दूख येतोच आमच्या जिविताक कितें करूंक जाता तें आमच्या जिवितान. म्हाका एंड्रू मुरेचो पुस्तक आवडटा आनी हांव ताचें पुस्तक परत वाचतां आनी ह्या वेळार आनी तो खबर करता कसो लोक कितेंय कोत्तात आपूण दोरी म्हूण दाखोवंक पूण पवित्र आत्म्याची शक्ती ताच्या जिवितान आसना. ती न्हय. तूं जाणो इगोर्जे वेतात आपले ल्हानशें कितें कोत्तात पूण ताका खरेंच पवित्र आत्म्याची शक्ती ना. ताणें खरेंच आपल्याक पुरायेन भेटोवंक ना. ताका पवित्र आत्म्याची शक्ती तांच्या जिवितान मेलोंक तांकां आदार दिवंक जियोंक तें जिवीत जें तांकां जियोंक जाय. आमच्यान जियोंक गरज तशें आमच्यान जियोंक जायना. आमच्यान काकूत आनी बॉक्सोन हें दिवंक जायना. आमच्यान मोगाल जायनेचो आमच्यान दोयाल जायनेचो. पवित्र आत्म्याची शक्ती आमच्यान वावोसोर दर दिसा घडयेक आमच्यान तांतल्या थोड्या आंगांनी थंय काडूंक जायत पूण तें बऱ्या कारणाक जावचें ना आनी तें सदांच उरपाचें ना. ताणें म्हटल्यार लोक फकत आपल्या ल्हान धर्मीक वड्यान वेतलो पूण मागीर कितें वायट जातोच. चड करून तेंच वायट तांकां परत देवाशी हाडटा आनी आपल्याक देवाच्या ताब्यांत करता. म्हणून फकत इल्लेशें चलचें ना. म्हाका सगलें जाय. म्हाका पवित्र आत्म्याची सगली शक्ती जाय म्हज्या जिवितान. म्हाका म्हज्या जिवितान पवित्र
आत्म्याची शक्ती आनीकूय जाय. वर्स 17 म्हणटा, शेकी सोयरानार येवन ताणें मुले, कितले दीस वडाचे माने म्हज्या बापायच्या घरान नाका पुरो जायसर जेवण खातात आनी हांव हांगा भुकेन मरतां. तर हांव उठून म्हज्या बापायशी वेतलो आनी ताका म्हणटलो, बापा, हांवें स्वर्गाचेर आनी तुजेर 8 पातक केलां आनी म्हाका जाय तुवें बारीकायेन वर्स 19 पळोवंक, कित्याक म्हाका आवडटा. तोय जाता आनीक 2 उतरांचेर सर्कर करूंक. म्हाका तुजो पूत म्हणूंक आनीक फावो ना, पूण आतां म्हाका घे. ताणें सुरू केलें म्हणून म्हाका दी. आनी दुकरा सरशें वचोन येतोच आतां तो सारकें उलोयता, म्हाका घे. आनी पयलो, म्हाका जाय, म्हाका जाय, म्हाका दी, म्हाका दी, म्हाका दी, म्हाका हें दी, म्हाका तें दी, म्हाका करूंक जाय तें कर. आतां हांगा तो म्हणटा, म्हाका तुजो एक चाकर कर. देवा, म्हाका कर जो तुका जाय, हांव जाल्लो. सर तुका म्हाका दी थान म्हाका कोर पावोंक जाय तर आयज बरो सोयोग तुका. कित्याक जेन्ना पासून तूं म्हाका दी हें घेवन रावशी, तूं केदींच जादोशी जावचो ना. पूण तूं म्हणशी म्हाका कोर तुका जाय पळय तो, आनी तो कितें तें हांव पोरवा लेगून करिना. कित्याक देवाक पोलवा संवसारांत तुजें कितें मोल तें तुज्या राज्यांत कांयच पोरवा पडिना. तूं मागण्याचें फुडारी वो कोयनान आसाय वो ना, तूं जोएल वो ताचो भाव पोरवा ना. चलात आनी कोणय जाव. तुमी सगळीं जाणां कितें उलयता पळय ती, कसलीच पोरवा ना. देवाक जाय तेंच तुवें केल्लें, तितलेंच पुरो. तोच तो भाग जो म्हत्वाचो. सगळीं देवाक एक अजाप जातात. तो देव तुज्या सांगाता तें कशें फुडो कोत्ता. तूं जाणोय देव कसो फुडो करता, कित्याक तो म्हाका दी हें म्हणून जालें आनी वच सादी ताणें म्हाका कर म्हटलां. तुका जाय पळय तो कर. आनी सुरवातेक देवाक मातशें कोतीक लागलें जेन्ना ताणें पळयलें की देवान म्हाका प्रवचन करूंक आपयलें आनी ताका देना नासलें म्हूण. कित्याक त्या वेळार मातशें आतवेंच आसली अस्तोऱ्यांक प्रवचन करूंक. एकदमूच खेरीत आसलें, खेरीतूच आसलें तेन्ना 35 वर्सां फाटीं. तुज्यान एका हाताचेर मेजूंक जातालो अस्तोऱ्यांचो आंकडो जितें कोत्तालीं, आनी फकत सुमार 2 सोबे माजार. पूण देव देवाचो एक व्हडांतलो व्हड मनीस हांव वखत, कित्याक ताणें तें शेकी पळयलें आनी फकत थोड्याच सुमारांनी म्हणजे म्हाका रोस आसा. देवान म्हटलें म्हाका प्रवचन दिवंक नाका, तें काम म्हाका नाका. म्हणटच परत देवाशी गेली. बरें, तूं दोनयान म्हटलां हांव सांगता पळय तें कर आनी उरलेलें विसर. देव म्हाका सांगो नासलो करिनाका म्हूण, तो फकत म्हणटलो तें ताका करूंक नाका. आनी फकत 3 सुमारां संपलीं आनी तो परत येवन म्हणूंक लागलो, तूं जाणोय देवान म्हाका दाखयलां की म्हाका तुका सांगूंक जाय, तुका जाय पळय तें कर. आनी फकत देवाक सांगता तें. आनी तो म्हजे बरोबर रावला, म्हज्या सांगाता दिला, म्हजे बरोबर बसला आनी आयकला. आनी देव ताची स्वताची देणी आसा, ताची खूद देणी. ताणें मेनिस्ती दुदवांचो कारबार इतलो बरो चलयता, सोत मानूंक जायना. आमी जिरार एकूय पयसो केन्नाच दिवंक ना, एकूय पयसो आमी जुरार केन्नाच दिवंक ना. सगळें मिनिस्ट्रीचें फारीक केल्लें. आनी हें हांव वटपण जोडूंक सांगना. हांव म्हणना वायट म्हूण, तूं जाणोय जाल्यार लोक उदार पयशे घेता म्हूण. पूण हांव इतलेंच म्हणटा, त्या भाशेन एक देण आसा, तो म्हाका जावंक दिता. हांव कोण पळय ती आनी ताका जावंक दिता. तो कोण, तो कित्याक आमी दोगांय म्हटलां म्हाका कर. म्हाका दिसता हेंच जावंक जाय तें कारण हांगा ऑस्टीन कुटुंबाक कितें सगळें सारकें चलता तें. कित्याक ताणें सांगलें देवा म्हाका जाय तें कर, तुका जाय तें. आनी तुमी जोन एकल्यांक गरज तें म्हणूंक, देवा तुका जाय तें म्हाका कर. न्हय हें म्हाका दी, हें म्हाका दी, तें म्हाका दी, म्हाका तें जावंक जाय, म्हाका हें करूंक जाय, म्हाका हें जाय. आनी जर तूं म्हाका दिनाय, तूं म्हजो मोग करिनाय, जितलो तूं दुसऱ्यांचो कोत्ताय. ना, देवाक जाय कोल्लें, देवा हांव हांगा आसा, तुका जाय तें म्हाका तूं कर. आनी हांव तुका कितें मागल्यार पोरवा ना. सो तें सारकें न्हय देवा, तें म्हाका दिनाका. आमेन. बरें, हांव अपेक्षा दवरतां तुमकां म्हजी शिकोवन धर्मीक मनाची अवस्था विशीं मानवली म्हूण. आनी हांवें कांय शिकोवनय सांगलां ते परी. जायत्या लोकांक खबर पासून ना तांची मनाची अवस्था कितें ती. म्हणजे जिंजर आयज आमचे पासत कांय प्रश्न घेवन आयला.
प्रेक्षकांचे बरें जिंजा आयज आमकां एक गरम विशय आसा. हय जेरूल आनी हो एक उमेदीचो जावन आसा ताचे विशीं प्रश्न सोदूंक कित्याक पयले सुवातेर तूं जाणय आमकां कोणाकूच चिंतूंक नाका आमकां धर्मीक मनाची अवस्था आसा म्हूण जाचे बद्दल आमकां गरज आसा पूण स्पश्टपणी भायर थंय तो दिसती पडटा आनी आमकां सगळ्यांक गरज सदांच तो तपासूंक आमची मनाची अवस्था जाची आमी फुडो करतात देखून बरे प्रश्न आसात. हो प्रश्न म्हाका दिसता सगळ्यांचे मूल म्हूण देवान मानप आनी धर्मीक जावप हाचे मदें अंतर कितें तें एकूच न्हय. बरें म्हाका सदांच म्हणूंक बरें दिसता की जेजू मरोंक ना आमकां एक धर्म दिवच्याक. तो मेलो आमकां दिवंक एक लागशिल्ली स्वताची सोयरी गोत देवा थंय ताचे विशीं आनी चावी आसा ताचे सवें कित्याक ताचे विने आमी कांयच न्हय. जुआंव 15 ताणें म्हटलें म्हजें बोगोर तुज्यान कांय करी नजो. बरें धर्मीक लोक तो लोक जो तांच्या बऱ्या वावराचेर पाती येतात आनी ती बरी जाना तांचो बरो वावर कितें पळयतो पूण तांकां तितली खबर ना तांच्यो चुकी कितें त्यो. तांकां संवय आसा दुसऱ्या थंय टिक्का मारून न्याय दिवंक मोहिमा आनी उदाहरण घेवन घोडेक म्हाका एक भागात शक्ती आसा ती म्हाका देवा दिल्ल्या स्वभावाची आनी म्हाका शक्ती आसा एका भागान जशें हांव एक थारायता दुसलें मनीस तर हांव जर सारकी मनाची अवस्था दवरिना हांव कोणाक थारावो घेवंक जायना ताचे सवय चड नीट करपाची आनी घोडे खूब वेळ घेता तूं जाणय खूब वेळ घेता आमी वस्तू सवय थारावो घेवंक तूं जाणय. म्हज्या जिवितान जायतींच वर्सां आसलीं जायतींच वर्सां जिवितान आसलीं जंय म्हाका चड प्रश्न आसलो धर्मीक मना अवस्थे विशीं. हांवें म्हजी बरीं कामां पळयलीं पूण हांव म्हजी चुकी किकोन कोत्ताली म्हणटच म्हाका संवय आसली टिक्का मारूंक आनी नीट करूंक. बरें हांव शिकल्यां की वेगळी थारावो घेवपाची हुशारकाय देवान म्हाका दिल्या स्वभावा वरवीं आसली आनी देवान हें देणें म्हाका दिलां कारण गरज हांवें जाणा जावंक हांव कितें कोत्ता तें कित्याक हांवें इतले थारावे घेवंक जाय तर एकूच म्हाका तोकस घेवंक पडटालो म्हज्यान कांयच करूंक जावपाचो न्हय पूण शिकल्या जावंक सोजमीक थोंड लोकां सवें आनी शक्ती आसा म्हाका आतां ताची असली शक्ती म्हणटच तूं जाणय पयले सुवातेर म्हाका दिसता पयली वस्त हें करूंक जाय ती भायर उडोवंक एक धर्मीक मनाची अवस्था आनी थावे जावंक. पयले सुवातेर देवा थंय एक सामकें वायट म्हणजे जर तूं खरेंच बायबल वाचताय जेजून धर्मीकतायेन सुदारपण दिलें ताणें म्हटलें ताणें म्हटलें तुमच्या चुनो मारलेल्या फोंडांनी आसात मेल्या मनशाच्या आदीं. दुसऱ्यान तो म्हणटालो तूं बरो प्रयोग कोत्ताय पूण भितरल्यान वायट मनाची अवस्था आसा. तूं जाणें घडयेक हांव प्रेयर मिटिंगान वेता इगोर्जे वचोन इगोर्जेन सोमेती आसोंक आनी फकत चिंता तूं जाणय बरें काम केलें कारण हांव करता आनी हें कोत्ता आनी तें कोत्ता आनी हांव तें कोत्ता आनी मागीर घडयेक हांव आनी कोणाक वायट करीत आनी हांव चिंतालीं बरें तुज्यान तशें कशें करूं येता वय तूं जाणय तें सारकें न्हय तुवें तशें करूंक फावो ना. आनी देवान म्हजे वांगडा खूब 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 वेळ सारचो पडलो कित्याक तुवें म्हटलें परी ज्या लोकांक धर्मीक मनाची अवस्था आसा ती कबूल करची नात कित्याक धर्मीक मनाची अवस्था गोरवान मूल घेता आनी म्हणटच आमी खरें शिकोवंक गरज की देवा विना आमी कांय करी नजो. आमच्यान सगल्यो वस्तू ताचे थाय आनी ताचे सवय करूं येता पूण ताचे विने आमी कांयच न्हय. आनी बायबल म्हणटा चतूर राव जेन्ना तूं चिंताय तूं उबो आसा म्हूण न्हय तूं सकयल पडशी. ज्या मिनटाक हांव चिंता बरें तुज्यान तशें कशें करूं येता आमी आमकांच एका खालतिकायेचे अनुभव मेळपाक तयार कोत्ता म्हणटच गोर्व केन्नाच म्हणना हांव गोरवी देखूनच धर्मीक लोकांक म्हणूंक चड कठीण. हांव एक कायद्यान चलपी कडक टिक्का मारपी नीट दिवपी धर्मीक मनीस आनी त्या मुद्द्यार पावोंक जंय तूं कबूल जाता की तूं तुज्या खूद वावराचेर पातये त्या बिलकूल देवाचेर पातये. तुका दिसता हो चडसो एक विशय जावंक पावता जी खूब काल क्रिस्तांव आसात तांकां कठीण लागता म्हूण तूं जाणय जी क्रिस्तां बरोबर चल्यान घडयेक आमच्या भुरग्यापणांतल्यान कारण तूं जाणय तुका केन्नाय अशें दिसता तें आपल्या ताब्यांत आसा म्हूण पूण थंय भायर लोक आसा तांकां थोडो आदार जाय तूं जाणय तें तांकां नवें वो कितें जावंक सारकें. म्हाका दिसता खरेपणी दोशी चलता आनी दोशी वाटेन वचो येता चड करून वायट वाटेन म्हणटच जितलो वेळ एक मनीस देवा सांगाता चलता तितलो आनीकय तो खालतो जावंक जाय. वय ती एक बरी येवजण. तर जर तूं खरेंच देवा सांगाता सारकें वाडटाय तर
जाल्यार जितली ओदीक तूं ताच्या सांगाता चलताय तितलो ओदीक ताचो स्वभाव तुका वळखूंक मेवता. जितलो तूं शिकताय की ताका सगळ्याक हीन लोकां मनाची अवस्था आनी धरूंक तो कोत्ता तशी आनी तितलेंच तुका थावे जाता ताच्या विने तुका कांय करिनेचो. पूण ती शिकनाय तर जितलो ओगलो वेळ तूं सगळे नेम आनी कायदे पाळताय आनी जितली ओदीक तुजी हाजीर ही गरजेन आसता आनी जितलो ओदीक तूं मागण्याच्या जमातीन हाजीर जाता तूं जाणूय ह्यो सगळ्यो वस्तू कोत्ताय तितलो ओदीकूच नीट दिवपी तूं जाताय. मजान म्हणूं येता कांय चड गंभीर दूख जें हांवें भोगलां तें धर्मीक लोकां कडल्यान आयलां पूण न्हय चड देवस्पोनी आनी तातूंत व्हड अंतर आसा. वय चेरूल आनी ॲरन गोशेंतान विचारता तुज्यान कशें तुलना करूं येता नीट आनी सुटका मोदें. म्हाका दिसता हें एक व्हड आव्हान सगल्या संवसारान आनी म्हाका 15 सेकंड उरल्या ताचो जबाब दिवंक. कडेक ताचेर आमी फाल्यां आनीकय भासाभास करुया. म्हाका दिसता अदीक बरें आमी तें फाल्याक दवरल्यार कित्याक म्हाका दिसता सगल्या संवसारान व्हडांतलो व्हड आव्हान जावन आसा पवित्र जावपाक पूण न्हय कायदे घालपी. तर आमी ते बाबतींत फाल्यां उलोवया. बरें हांव अपेक्षा दवरतां आयचें शिकप तुका आवडलें म्हूण आमकां बरें लागता सदांच तुका कितें पूण दिवंक जें ह्या प्रोग्रामांत तुमी आयकल्यान ताका. तर आमच्या सांगाता रावात ही म्हायती घे आनी तुमचो मोग कोत्ता. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीजान तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीजांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची वनती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक.